पयलीं आमी ह्या पाठाचे पाठ्यपुस्तकांतले अर्थ पळोवया. पाठ 1 सात्य. पयलें सात्य म्हणल्यार नेमान केल्लें काम. दुसरें चवकशी खबर काडप. तिसरें कुशळ म्हणल्यार हुशार. चवथें तबल्या जोड म्हटल्यार तबल्या आनी डग्गो हांची जोडी. पान 4 वाक्प्रचार. पयलें कानार केंस काडप म्हटल्यार आयकूंक नाशिल्ले भशेन करप. दुसरें खोशेक शीम मेर उरनासप म्हटल्यार खूब खोशी जावप. सांगातान उलोवया. पयलें इगर्जेंत वा देवळांत गायन वा भजन वेळार वाजयल्ल्या वाद्यांची नांवां सांगात. तर इगर्जेंत आनी देवळांत गायना वेळार कसली कसली वाद्यां उजार करतात तांची नांवां आमी बरोवया. तर हाका आमी तबला म्हणटात. उपरांत हाका आमी पेटी म्हणटात. ताच्या उपरांत पळोवया हाका आमी टाळ व झांज अशें म्हणटात. निमणें हाका आमी घुमट अशें म्हणटात. तर देवळांत आमी कितें वापरतात? तबला व तबले, पेटी, टाळ व झांज वा घुमट. आमी पळोवया इगर्जेंत कितें कितें वापरता पळय तें. पयलें म्हटल्यार गिटार, उपरांत कीबोर्ड, उपरांत वायलीन, ताच्या उपरांत ड्रम. आतां तांची चित्रां पळोवया. हाका आमी गिटार अशें म्हणटात. उपरांत पळोवया हाका आमी कीबोर्ड म्हणटात. उपरांत हाका आमी वायलीन अशें म्हणटात. निमणें आसा आमचें ड्रम. हेका आमी ड्रम सेट अशें म्हणटात. दुसरें आमी सात्यान उजळणी केले ना जाल्यार ताचो परिणाम कितें जावंक शकता तें तुमच्या उतरांनी सांगात. जाप आमी सात्यान उजळणी केली ना जाल्यार आमी तें हळू हळू विसरूंक लागतात. तिसरें तुमच्या वाठारांत आशिल्ल्या देवळां, इगर्जो व मस्जिदांची नांवां सांगात. ते भुरग्यांनो तुमी तुमच्या वाठारांत कसली देवळां, इगर्जो, मस्जिदां आसा तांची नांवां बरोवपाचीं. उपरांत पळोवया चिंतून बरयात. पयलें जितेशाक कितें शिकपाची आवड आसली? जाप पळोवया जितेशाक तबलें वाजोवंक शिकपाची आवड आसली. दुसरें जितेश तबल्याचे शिकवणेक वच्चे पयलीं आपली आवड कशे तरेन भागयतालो? जाप जितेश तबल्याचे शिकवणेक वच्चे पयलीं घरांत दारार वाजयतालो, डब्बो बडयतालो आनी टेबल बडोवन आपली आवड भागयतालो. तिसरें जितेश तबल्याच्या वर्गाक वचचो ना अशें आवयन शिक्षकाक सांगतकच ताणें तिका कशी समजायली? जाप जितेश तबल्याच्या वर्गाक वचचो ना अशें आवयन शिक्षकाक सांगतकच ताणें तिका सांगलें, कांय हरकत ना, तुमी हुस्को करूं नाकात. थोड्याच दिसांनी ताका आपली चूक कळटली. तो वर्गाक येता म्हणटा तेन्ना ताका घेवन येयात अशें म्हणून ताणें तिका समजायली. चवथो प्रश्न तबला मास्तरान जितेशाच्या बापायक कितें हाडून दी म्हूण सांगलें? जाप तबला मास्तरान जितेशाच्या बापायक जितेशाक तबलें आनी डग्गो असो तबल्या जोड हाडून दी म्हूण सांगलो. पांचवो जितेशान मास्तराची चूक कित्याक मागली? जाप जितेशाक आपूण तबलें बरें वाजयता अशें दिसलें. ते खातीर ताणें 1 म्हयनोभर तबल्याची उजळणी केली ना. जेन्ना ताच्या बापायन ताका तबलें वाजोवन दाखय सांगलें तेन्ना ताका वाजोवंक जालें ना. तेन्ना ताका आपली चूक कळ्ळी. देखून जितेशान मास्तराची चूक मागली. प्रयत्नाचो बुडकुलो. पयलें सद्दां 10 मिनटां वाचन करचें. दुसरें सद्दां 5 ते 6 वळी शुद्ध लेखन करचें. तिसरें घरच्या कामांनी आदार करचो.
पान 5 हेतू विद्यार्थी सात्यान शिकतात. उतरां आनी संगीत वाद्यांची चित्रां हांच्यो जोडयो जुळयात. पेटी, रेबेक, सितार, ट्रम्पेट, गिटार, मुरली. पाठ शिकले उपरांत वाक्य आनी कोणी कोणाक म्हणलें दिल्यात तें बरोवपाचें. पयलें, तुमचो भुरगो सामान्य भुरग्या सारको न्हय. कोणी कोणाक म्हणलें? तबला मास्तरान जितेशाच्या बापायक म्हणलें ओ मास्तरान जितेशाच्या बापायक म्हणलें. दुसरें, अरे अजुनूय तूं तबलें वाजोवंक वता? इश्टान जितेशाक म्हणलें वा इश्टांनी जितेशाक म्हणलें. तिसरें, तो वर्गाक येता म्हणटा तेन्ना ताका घेवन येयात. तबला मास्टरान जितेशाचे आवयक म्हटलें. पान 6 भाशीक खेळ. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतलीं विशेश नामां वळखून बरयात. विशेश नामां म्हटल्यार प्रॉपर नाउन, रिफर्स टू अ स्पेसिफीक एंटिटी. पयलें, जितेश देवळान वचपाक भायर सरलो. हातून विशेश नाम म्हटल्यार प्रॉपर नाउन खंयचें? जितेश. दुसरें, हांव काल म्हापशां बाजारांत गेल्लो. हातूंत विशेश नाम खंयचें? प्रॉपर नाउन म्हटल्यार म्हापशां. तिसरें, आमचें बिलू नुस्तें खाता. बिलू हें एक नांव एका माजराक दिल्लें, तर बिलू हें एक विशेश नाम. उपरांत, सरिता बेस बरें भजन गायता. चलयेचें नांव कितें? सरिता, तर सरिता एक विशेश नांव. उपक्रम, बऱ्या सवयांचो सराव करुया. एका म्हयन्याचो सात्याचो कॅलेंडर करून सात्यांत बऱ्यो संवयो पाळपाचो यत्न करुया. बरी संवय केले उपरांत कॅलेंडराचेर अशी कुरू करुया. देखीक, देव बरें करूं, सॉरी, प्लीज. तर एक आख्ख्या म्हयन्यान ज्या दिसा तुमी बरे बरे वस्तू करता, सात्याच्यो वस्तू करतात, त्या दिसा तुमी ते टीक करपाचें. म्हयनो आनी कॅलेंडर तुमकां सकयल दिल्लो आसा वो तुमच्या घरान बीन कॅलेंडर आसा तेजेर तुमी कुरू करूं शकता. पोवळें, मेहनत केले बगर यश मेळना. तर आमी सदांच मेहनत करूंक जाय, खूब मेहनत करूंक जाय, तेन्नाच आमकां ताचें बरें यश मेळटा.